फोंड्या पालिकेच्या आदल्या मंडळान केल्ल्या बेकायदेशीर नोकर भरतीची चौकशी करूंक एफआयआर घालपाचे पालिकेच्या नव्या मंडळान थारायला। डीएमएच्या निर्देशाप्रमाण फोंड्या पालिकेन 12 मेक सोपो कराच्या कोंत्राटाची पावणी करपाचें थारायला। सोप्या खातीर 49 लाख रुपयांची मर्यादा थारायल्या। 16 मे सावन फोंड्या नवो सोपो लागू जातलो। त्या भायर पालिकेच्या कांय सेवांच्यो फी देंवोवपाचें पालिकेन बिरेस्तार जाल्ले बसकेंत थारायलें। The government also recognizes that these are illegalities and action has to be taken against them. So they should worry about themselves. That is what I am trying to tell you. They should first worry about themselves and how they are going to save themselves from these illegalities that they have done, because if one of them was the chairperson at that time, then that person will be the person against whom the FIR will be filed. The next important decision that has been taken is with regard to sanitation fees in the city of Ponda. The council decision on आमी सोपो टॅक्स ऑक्शन करपाचें ठरयलें आनी 12 मे तिनांक ऑक्शन जातलें सोपो टॅक्साचें, सोपो कलेक्शनाचें, आनी अपसेट प्रायस फिक्स जाला at approximately 49 lakhs. And so accordingly we have taken a look at the sanitary charge fees and we have reduced the rates. We are ready to give extension to one person. We will have to give to anyone who seeks extension. So as a matter of policy, we decided that this business of giving extension should not be encouraged, because it will block the avenues of promotion for the junior people. So after 16th of May, the services shall cease. मोगाचो आवडो ह्या पहिल्या कोंकणी सिनेमाचो निर्मातो जेरी ब्रागांजाच्या नावात गोंयांत एखादो सिनेमा महोत्सव घडोवन हाडचो अशी मागणी दालगाद कोंकणी अकादमीन केल्या। 24 एप्रिल 1950 मोगाचो आवडो हो पयलो कोंकणी सिनेमा आयिल्लो। त्या निमतान दर वर्सा कोंकणी चलचित्र दीस मनयतात। दालगाद कोंकणी अकादमीन बिरेस्तारा कोंकणी चलचित्र दीस मनयलो। 1950 वर्सा 24 एप्रिलाक मोगाचो आवडो हो पयलो कोंकणी सिनेमा प्रदर्शीत जाल्लो। ह्या वेळार कलाकारांचो भोवमान केलो। जे कोंकणीतली पयली फिल्म येयलें तें फिल्म 1950 सालान 24 तारखेक एप्रिलाच्या पयली फिल्म हांगा दाखयली गेली। आनी ह्या पयली फिल्म जाणें बरोवन जाणें केलें तसो जेरी ब्रागांज मोगाचो आवडो हे ताच्या उगडासा खातीर दालगाद कोंकणी अकादमी वर्सान वर्स ही जी सिनेमा डे आसा ती घडोवन हाडटा। आमी सरकारा कडेन मागतात की जात जाल्यार हे पयलो जो कोंकणी फिल्म जाणी काडलें ताचो उगडास करचो, ताच्या नांवान कितें तरी एक धाकलेंशें फिल्म फेस्टिवल कोंकणीलें करचें। जें कितें पयलें हे कोंकणीच्या इतिहासान घडलें तें चड करून रोमी लिपींतल्या वावुरप्यांनीच केलें। जसो पयलो कोंकणी सिनेमा जेरी ब्रागांज मोगाचो आवडो ताणें तें पयलें सिनेमा केलो तोय रोमी लिपींतल्या वावुरप्यांनीच केलो। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।